हणजूंचे जर्मन बेकरी लागसारचो सुमार 3 लाख स्क्वेअर मिटरांचो दोंगर घशापानं घालपाचो डाव थळाव्यांनी उधळान लायलो. थळावो पंच आणि सरपंचा बरोबर हात मिळवणी करून पॅनोरमा फार्मिंग सोसायटीचो अध्यक्ष अनिल मडगांवकारान कोमोनिदादेची ही जमीन भायल्या भायर लाटपाची यत्न चलयल्यात. थळाव्यांनी आरोप केला. लोकांनी बोवाळ घातले उपरांत बिरेस्तारा पंचायतीन दोंगरावयल्या बांदकामाचे इन्स्पेक्शन केले. ही जमीन मूळची कुमनीदादची. कांय वर्सां आदीं ती एकल्याच्या नांवार लागिल्ली. ताच्या कडल्यान घेवन अनिल मडगांवकारान ह्या दोंगरार प्लॉट करून ते बिगर गोंयकारांक विकपाचो बेत आंखलो. त्या खातीर ताणें सुमार 300 झाडां कापून उडयलीं. दोंगरार वचपाची वाट आडयतकूच बेकायदेशीरपणान दोंगर हातासपाचो बेत थळाव्यांच्या लक्षांत आयलो. थळाव्यांनी मडगांवकारा आड पंचायत आनी पुलिसा कडेन कागाळ नोंदयल्या. आयज हांगासर इन्स्पेक्शन आसलें. रॉयस प्रदीप हरमलकर गांवकारांनी कंप्लेंट केल्ली तर इल्लिगल 12/0 थंय इल्लिगली रोड कंस्ट्रक्ट केला म्हणून. सो झाडां कापल्या, फूल लायटनिंगेचें काम केलां. फस्ट तो अनिल मडगांवकर जो आसा पळय तो म्हाका दिसता हिटलराहून व्हडलो असो समजता. मिडियाक तेंच्यांनी वयर आफोवपाक वयर अलाव करूं ना. बायोडायवर्सिटी जे आसा पळय तांकां अलाव करूना. म्हणजे ती हिटलरगिरी ही कोणाच्या सपोर्टाचेर हो मेन प्रश्न आसा. हांव परत एलिगेशन करता. आमचो सरपंच गांवचो सरपंच एक्चुअली आमी आनी वॉर्ड मेंबर आमी इलेक्ट कित्याक करता? आमचे सगळे गांवचे प्रॉब्लेम जे आसतले पळय ते सोल्युशन आहा ताका काडपाक आनी आमचो गांव सांबाळपाक. कित्याक सांग, आख्ख्या गांवचे जर 8,000 लोक 8,000 गांव सांबाळूंक शकना म्हणून आमी ताका एक अपॉयंट करता वॉर्ड मेंबराक. आतांचो वॉर्ड मेंबर आहा देवानंद शिरोडकर, ताका धाकटो म्हणटात. त्याच्या नाका सकयल तो त्याच्या आशिर्वादान आनी त्याच्या दुसरो सरपंच आहा त्याच्या आशिर्वादान हांव एलिगेशन करता हे तेंच्यांनी तांकां रोड कंस्ट्रक्ट करपाक दिला. Comunidad tenanted land fraudulently taken by Panorama Farming Society. At the moment there are two cannot do. हे दोग जाण पळय आसले पयलीं चेअरमॅन तेंच्यांनी हे फेल केले. आमी एजिटेशन करताले सगळे वगैरे. हे Comunidad tenanted land fraudulently taken for the plantation. Now they are all over India. They are on the top of they are taken the permission for farmhouses. This Comunidad, and there is also exists the order of the court that Comunidad land cannot be transferred to third party without the approval of the governor of the government. But still illegally road is being constructed and ते लोकांक परत वयर वचपाक आमकां कोणाकूच दिना. ही दिसता पळय गेट हांगा घातल्या आनी परत ह्यो आमी कंप्लेनां करीत आहा. ते इलिगॅलिटी करीत आहा. गेल्या सेक्रेटरीन हेची इन्स्पेक्शन रिपोर्टूच आमकां दिवंक ना म्हणून परत आमी आयज जमले. तितक्या म्हणसर तेणी ओवर ऑलमोस्ट कंप्लीट रोड केला. झाडां कापल्या आनी तो म्हणटा आतां झाडांच कापिनान. 250-300 सुमार झाडां कापलेलीं आहात आनी ती तेणी कापून पुरावो नश्ट करपा खातीर थंयसर एक हे JCB हाडून व्हणो काडून पुरोवन तेचे वयर माती घातल्या आनी थोडीं झाडां जळोवन तेंच्यांनी काबार केल्या. कोण हो आतां अनिल मडगांवकर claiming himself to be the chairman of the Panorama Farming Society. आणि तितून सगळे मेंबर पळय आहा ते लगुना म्हणून हॉटेल आहा पळय त्याचे सगळे कामदार तितून मेंबर आहा. एक्चुअली हे लँड ग्रॅब करपाचो आनी ते सगळे नॉन गोवन्सांक दिवपाचो तो प्लॅटो आहा पळय वयर थंयसर ते फार्म हावसाच्या नांवान बंगलो बांदपाचो प्रकार आसा. फार्मिंग नो बिफोर दे शोड ते दाखोवपा खातीर तेंच्यांनी फार्मिंग केलें. थोडीशीं झाडां लायल्या पूण मेन तेंचें इंटेन्शन आसलें थंयसर बंगले बांदपाक. सो तेंच्यांनी टोटली दे सक्सीड टू गेटींग 8 or 9 लायसन्सीस फॉर दी बंगलो. 8 बंगल्यांची लायसनां दिल्लीं. मागीर ते आमी ताका ते लेटर पंचायतीक दाखयलें. यू नॉट टू इश्यू एनी लायसन्सीस, नॉट टू इश्यू एनी कायंड ऑफ लायसन्स परमिशन, not to issue any kind of NOC/permission in this survey number. ते लेटर बायसॅक करून हांगा तत्कालीन पंचायतीन तांकां ती लायसनां दिल्या आनी मागीर आमी ते लेटर RTIन हाडल्या उपरांत ते प्रोड्यूस केले. तेन्ना ती लायसनां हेंच्यांनी परत रिन्यू करपाक पळय मागलेली तेन्ना हे सगळे म्हाज्या RTIन मागिल्ल्या एप्लिकेशन हांवें प्रोड्यूस केली. ते ती लायसनां तेंची रिन्यू करूंक. सो एट द मोमेंट दीस इज वॉट इज हॅपनिंग इज टोटली इल्लिगल. ह्या दोंगरार वखदी झाडां आसात पूण वयर वचपाचो रस्तो आडोवन ही झाडां मारून उडयलीं. रस्त्यार गेट घालून थळाव्यांक दोंगरार वचपाक मनाई केली. देखून
थळाव्यांनी कळंगूट सिटीजन फोरम आणि बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीची मदत घेतली. पळयात तांचे म्हणणे. I came to check personally. Our team of members came to check there, and we were not allowed to enter inside along with the press. Here in the site at 12:0, Panorama Harvesting, known as Panorama Harvesting, as per my knowledge, they have refused to accommodate us. And when the Sarpanch was asked to take along with us, the Sarpanch is saying biodiversity, kunche biodiversity, maka cover na, which is really very, very disturbing, because if the Sarpanch can not acknowledge the biodiversity of its own village, then what biodiversity are they going to save on this point? जेन्ना आमी पेपर्स पळयले तितून आमकां खूब फ्रॉड्युलंट वे ही सगळो प्रोसेस जाला कसो दिसलो. तेन्ना साम पेपर्स आमी घेवन आमी वयर सुद्दां तेंच्यांनी विजिलन्सान घेतले. हांव पर्सनली वचून विजिलन्सान डायरेक्टराक मेळोन त्यो सगळ्यो पळयल्या. एक कंप्लेन फायल करपाचें फ्रेश कंप्लेन फायल करपाची गरज आसा. ते एक फ्रेश कंप्लेन्स आमी तांकां सांगले एक फायल करा म्हणून, आनी ताचेर तें इन्वेस्टिगेशन परतून तें रिओपन जातलें. गोवा 365 खातीर हणजूणच्यान संदीप कामोलकार.